Jesu ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूत तुमची सोबे आसूं. परमेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व काळी जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझे वास या तुझ्या भक्ताच्या मनात ही परब समोरून तुझे पवित्र सोबेक तूं फाव करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान वाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता. Joy, fervor and devotion that we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz, the patron of the Archdiocese of Goa and Daman and apostle of Sri Lanka. Joseph Vaz was canonized by Pope Francis of revered memory on 14 January 2015. This is the 12th time that we have the privilege of celebrating the feast of Saint Joseph Vaz. The theme of the feast this year was through humble and caring service, Joseph Vaz witnessed to Jesus and became a channel of hope. That is what I wish for all of you as we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz. I wish and pray that all of us, disciples of Jesus, can be joyful and courageous witnesses of the values of the gospel, especially through our humble, joyful and caring service. A grace-filled feast of Saint Joseph Vaz to all of you. Having our usual walking pilgrimage on the first Sunday of Lent. Lent for us is a very special period of prayer, penance, and we begin on the first Sunday with this walking pilgrimage, coming here to this sacred place where Saint Joseph Vaz prayed, offered Mass, and the purpose of this walking pilgrimage is to deepen our faith and to set the right spirit of penance, prayer for the entire season of Lent. I wish and pray that all of us can take an active part in this walking pilgrimage of the Archdiocese of Goa and Daman. नवे वर्साची सगळ्यांक हांव परबी दिता. तशेंच आयज 16 तारीख आमचे सांकवाडे सांत जुझे वाज हाचें फेस्त. हांव सगळे आमचे सांकवाडकार भावां भयणांक तशेंच आमचे सगळे गोंयच्या भावा भयणांक जावं आमचे भायल्या गांवांत हांव तांकांय हांव आमच्या सांत जुझे वाजाची परबेचे फेस्त सगळ्यांक आवडयता. आनी हांव सजवता आमचे सांत जुझे वाज सगळे आमचे भावां भयणांचेर बेसांव घालतले. तशेंच आमचे भायले गांवांत आसा तांकांय आयज
हांव जाणा ताकाय सगलो आयज हुस्को आसा आमचे सांकवाडचें फेस्त तेवूय पळयतात आनी हांव सजमता आमचे तांचे वाज तांचेर बेसांव घालतलो म्हणून आनी आयज हांव पळयतालो इतलो लोक हांगासर गांवांतलो हांगासर लोक आयिल्लो आसा आमचे मिसाक आनीक आमचे बिस्मां आसले 5 बिस्मां आसले फादर भरपूर आसले आनी आयज मीस हांगासर जाल्ले आसा म्हाका पळोवन खरेंच खुशालकाय दिसली कित्याक आमच्या सांकवाडच्या गांवांत हें फेस्त व्हडा उमेदीन हांगासर जाता आनी हांव सजमता आमचे सगळे भावा भयणांक हे आमचे सांजचे वास बेसांव घालतलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काल जाता देव बरें करूं. आमी सगळीं खुशाल कित्याक आज व्हडा दोबाच्यान आमच्या आस्कार्या जुजे वास हाची आमी परब समारंभल्या आनी आयचे परबे सोमयार आमकां एक करीत मार्गदर्शन मेळ्ळां जें सेवे चाकरीचें मुण्यारपण ताणें भियेन आसतना खालशीदारपणान आनी सगळ्यां सगळें फुडें व्हेलें तें आमी आमच्याय जिवितांतल्यान आमचेय सेवेंतल्यान वेगवेगळ्या मोडांचेर आमी फुडें व्हरूंक आज हे परबे सोमयार सोंतोसतना आमच्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक तशेंच जुजे वाजाच्या भोगतांक ही खुशाल बरीत फळां बरीत आनी कुरपे बरीत परब हांव येता. गॉड ब्लेस अस ऑल. आयज आमचो गोंयचो पूत पाद जुजे वाजाची सांत जुजे वाज सेंट जोजफ वाजाची परब आयज जालेली आसा सांकवाले ह्या गांवांत आनी आमी इगोर्जेच्या मुखार आसात सायडीच्या मुखार आसात. हांव सगल्यांक आमच्या सांकवालकारांक गोंयच्या सगल्यांक भाव भयणांक आनी साबार आमच्या गोंयांत भायर आसलेल्यांक काळजांतान खुशाल बरीत खोला बरीत आनी सगल्यांक उर्बे बरीत ही परब आवडेता सेंट जोजफ वाजाची. आनी सेंट जोजफ वाजान आमचेर सगल्यांचेर सगळ्या धर्माच्या लोकांचेर आपलो आशिर्वाद ह्या गोंयकारांचेर घालचो म्हूण मागता. आमी खरेंच खुशाल आसात. जो आमचो आयज पॅरिश प्रिस्ट फादर कॅनेट आपल्या निमाण्या उलोवपान सगल्यांक आपले थँक्यू म्हणटा तेन्ना हांवें मिसाच्या बलिदानाच्या टायमार निमाणो हांवें मिसान आयकलेले आसात. जी प्रॉपर्टीज आसात 7-8 प्रॉपर्टी आपले हे सांकवालेचे इगोर्जेचे आसात ते आमकां चडशे मेळ्ळेले आसात म्हूण देवाचो आशिर्वादान एक मिलाग्र अशी जालेली आसात. हांव मागता देवान आशिर्वाद घाल्ला सायबिणीन आशिर्वाद घातला आनीक सेंट जोजफ वाजान आमचे सांतान हेचेर आशिर्वाद घाल्ला आनी प्रॉपर्टी सगळे हे मेळ्ळेले आसात आनी हांव मागता फुडें कसलेय प्रॉब्लेम जायना जावपाक आनी आमच्या सरकारा कडेन मागता कसले इश्यू हिंगा येयना जावपाक चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी कौन्सिल ऑफ मिनिस्टरां कडेन हे जाग्याचेर सदांच आमच्या गोंयकारांक सगळी आमची सगळे धर्माचे लोक आसात जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान रावचे आनी आमकां ही जी प्रॉपर्टीज मेवलेली आसात ते बरे भाशेन सॉल्व करून कितेंय प्रॉब्लेम जायना जावपाक. जे आमचे सगळे आमचे पाद्री भाव आसात बिशॉप आसात बिशॉप आमचे फिलीप नेरी फिलीप नेरी तशेंच आमचो बिशॉप सिमांव प्रिपेकेसांव फेर्नांडीस आनी सगळे पाद्री भावांक तुमचेरूय आशिर्वाद मागता. देवाचो आशिर्वाद सायडीचो आशिर्वाद मागता. सदांच तुमी आमकां गोंयकारांक बरे भाशेन राखचे सांबाळचे आनी सगळ्या धर्मांक खंयचोय धर्म जावं सगळे आमी एकवटान गोंयांत रावचे पिसफूल रावचे पूण देवान आशिर्वाद सांत जोजफान आशिर्वाद सगळ्यांचेर घालचो. आनीक फावट हांव सगल्यांक सांकवालचे लोकांक जे पॅरिशनरांक डिनरींग काय बरें तुमी बरे भाशेन ही वातावरण तुमी सांबाळलेलें आसात. बरे भाशेन हिंगा बरे भाशेन हे फेस्ताची परब सगळी नोवेनाय जाली आनी फेस्ताचोय बरे भाशेन तुमी आपलो सगल्यांक मोग दिलो आनी बरे भाशेन ही फेस्त जालें. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्या पाद्री भावांक जावं आमच्या माद्रीक आनी सगळे जे आमचे पॅरिशनर्स आसात हिंगचे आनी फादर कॅनेट तसोच तांचे दोगूय पातकूर आसात तांकांय कित्याक बरे भाशेन तुमी ही फेस्ताची परब सगल्यांक बलाबरीत जावं तुमी आपलो आदार आनी सहकार तुमी दिलेलो आसात. आनीक फावट तुमकां प्रेसवाल्यांक आनीक सरकाराकूय आनीक आमच्या गोंयच्या लोकांक सगल्यांक आनीक फावट खुशाल बरीत
पोला भरीत आनी आनंद भरीत ही परब तुमकां आवडेता आनी सेंट जोजफान सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्ल्या प्रमाणे मागता. बाबा भयणो, 9 दिसांची लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी परबेक पावल्या आनी परबेचे दीस आमी दनपारां 10 वरांचेर संबरमले. जायतो लोक हाजीर जालो. येजमान बिस्प आसलो आमचो आदारी बिस्प आनी ताजे बरोबर आमचो आर्सबिस्प आनी आनीक तेग बिस्प. ह्या 5 बिस्पांनी हे परबेक रंग हाडलो. लोकांचे हाजीरपण एकदम चड आसले. हातूंतल्यान अदीक हो परबेचो दर्जो चडलो. म्हणजे जुजेवाजाच्या बऱ्या जिविताचो प्रचार गोंयांत जाला. हाजे वरवीं जायतो लोक जुजेवाजाक वळखूंक पावला आनी उरलेल्यांकूय ही जुजेवाजाची ओळख मेळटली हे परबे वरवीं हें आमी आस बाळगिता आनी जुजेवाजाचो आशिर्वाद तुमचेर सोमेस्तांचेर गोंया आनी गोंया भायर आसलेल्यांचेर मागता आनी आवडेता. ही परब संबरमूंक आमकां सरकाराचो, पुलिसेचो, आमचे गोंयचे दियोसिसीचो आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांचो आनी आमच्या वारादाच्या भावां भयणांचो आदार मेळलो. आनी सगल्यांनी हात बोट घालून ही परब एकदम बरे भाशेन संबरमूंक सगळे तरेची सोंपेपणां आनी सवलती आमकां फावो जाल्यो. गोंयकारांक आनी सांकवालकारांक स्पेशली कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलें हांव म्हणपाक सोदतां हॅपी सेंट जोसेफाज फिस्ट. आयच्या दिसाक एवरी इयर आमचे फेस्ताचे दीस आसता. आमी ओल्ड चर्च म्हणटा आमी मुल्लो गेज फ्रंट पीस ऑफ सांकवाल. ही चर्चे कडेन आमी आमचे व्हडले बिगस्ट ह्यूजस्ट फिस्ट आमी हें कोत्तात. सो आमची नोविना आसताय, 9 दिसाची नोविना आसताय. ते 7 तारखेचे आयज पर्यंत आनी आमचे 5 मिसां आसताले. आतां सांजचे 2 मिसां आसतल्यो, जशी 4 o'clock and 5:30. आनी ही प्लेस जी आहा ती सद्याक आमी जमलेले आहे. सेंट जोसेफाज आमचो सांकवाल गांवचोच भुरगो आसलेलो. तेणें आपले गोर तो थिंग रावता, शिंदोली रावतालो. तो चलोन हे चर्चीको येयलोलो आनी तेणें मागीर मागणी केलें, सायबीण माई कडेन मागणी केलें की ही वील डेडिकेट हीज लायफ टू द चर्च अँड टू द सर्वीस ऑफ द चर्च म्हणून. सो तेणें लास्ट हिंग येवन तेगे पांयाची जोत्यो सोडल्यो आनी एक चिटी बरयली दॅट ही इज डेडिकेटींग हीज लायफ. आनी तेन्ना तेणें खूब बरेपण केलो आहा. जायत्या लोकांक तेणें जो लोक जो आसलो तो बरो नासलो लोक तेणें बरो केला. मागीर हिंगसोन तेणें श्रीलंका गेलो. तो श्रीलंका पसून सेम काम तेणें चालू दवरला. बट ही लिव्ड अ व्हेरी सिंपल लायफ. तो पेज आनी नुस्तें खावपी फादर आसलो तेन्ना. तशेंच तेणें खूब वावर केलो आहा आनी ते वावर प्रमाणे तेगे तें गूड वर्का लागून आमचे बिशपान आमी तेका सेंट केलो आहा तेका. तशेंच आमी आयज दिसाक आमी तेगेले फेस्त कोत्ताय. हे फेस्ताक मोर दॅन एटलिस्ट अरावंड 10,000 प्लस आख्खे नोविना जावन हाची फेस्ता पसून अरावंड 5,000 प्लस लोक जालोलो. सो इट शोज द गुड विल ऑफ द पीपल आर ट्रस्टिंग फादर जोसेफाज, सेंट जोसेफाज, दॅट ही वील डू समथींग गुड फॉर गोवा अँड सेव आवर गोवा म्हणून. सो तशेंच हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हॅपी फेस्ट सगळ्यांक म्हणटा. आमच्या सांकवाल्या गांवांत व्हडली परब जाल्ली आसा आनी हांव सगळ्या आमच्या सांकवालच्या लोकांक हॅपी फिस्ट म्हणूंक सोदतां. ब्लेसेड जोसेफाज हो आमचो आस्कारी, आमचो सांत जावन आसा आनी आमचो गोंयचो पूत तो. ते हे फेस्ताक आमी व्हडा दबाच्यान सगळो लोक एकठांय जाता. जायतो हजारांनी लोक हांगा नोविनांनी दिसांनी प्लस फेस्ता दिसांनी आयज हांगा हाजीर जाल्लो आसा आनी तेंचो भावार्थ वाडटा. कित्याक ते जायते मिलाग्री जायते हे जाता आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्यांनी ह्या फेस्ताक वर्सान वर्सा सेलिब्रेट करचें. आनी हांव सगल्यांक परबी दिता. गोंयांतूच न्हू, सांकवाड्याच न्हू, गोंयांत प्लस आख्ख्या वर्ल्डाक तो पावल्लो आसा आनी तेज्यो मिलाग्र्यो, तेजो लोकांचो भावार्थ वाडत आसा. सगल्यांक हांव काळजांतल्यान हॅपी फिस्ट म्हणटा.